जो लीजेंड्स को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है उसी को लेकर थ्रू सैंड ये ट्रिब्यूट्स है। अराउंड 70 टन्स ऑफ सैंड लगा है इस सैंड स्कल्पचर्स को बनाने के लिए। स्पेशली ये क्रिएशन है जो 4 लीजेंड्स को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है यूपी की तरफ से। इन्हीं का स्कल्पचर्स हम लोगों ने सैंड के ऊपर क्रिएट किए हैं। कितने दिन लगे इसको करने के लिए? ये 2 डेज लगा है, 1 डेज प्रिपरेशन के लिए और 1 डे कार्विंग। इट्स फेमस फॉर ब्यूटीफुल बीचेस। सो हमने ऑनरेबल सीएम सर से डिस्कस किए हैं कि गोवा में सैंड आर्ट का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पर कि यहाँ के लोकल आर्टिस्ट जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सैंड स्कल्पचर सीख सकते हैं सो दैट कि बीच के साथ काफ़ी आर्टिस्ट वो गोवा में क्रिएट हो और यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी सैंड आर्ट का फेस्टिवल क्रिएट किया जाए डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट स्टेट से। जैसे हमारा उड़ीसा में होता है इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, सो दैट इट विल बी टूरिज्म एक्टिविटीज़। तो आपने क्या सोचा उसके उस प्रपोजल के बारे में? ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है, सीएम सर ने बोला है कि प्रपोजल डिस्कस। NFDCच्या वतीन बाब सुदर्शन पटनायक इज फ्रॉम द ओरिसा. दिस इज अन सँड स्कल्पचर हांगासर जे केला त्या खातीर पयली हांव सुदर्शन पटनायक हाजें खूब खूब अभिनंदन करता. दिस इज अ ट्रिब्यूट फॉर द लिजंड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. ह्या 4 जाणांच्या खातीर जो ट्रिब्यूट हांगासर दिवपाचो जो NFDCन ठरयलो एक वेगळ्या पद्दतीन खरोखरूच म्हणजे गोंय आनी सँड आमी ताका सँड सी आनी सन ह्या हातूंतल्यान खरोखरूच हो सँड स्कल्पचर जो आसा पळय न्ही, इट इज वन ऑफ द एक बीग मॅसेज ही पुराय ग्लोबली वतली हाजो म्हाका विश्वास आसा. हांव NFDC पुराय टिमीचे आनी तांच्यांनी थिंक करून सुदर्शन पटनायक हांच्यांनी जो हो स्कल्पचर केला त्याबद्दल खरोखरूच मना पासून ताजें खूब खूब अभिनंदन करता. एक इफी हाय लेवलाचेर पर्यंत अशा पद्दतीचो आर्ट तयार तेंच्यांनी हांगासर केलो त्या खातीर तांचें खूब खूब अभिनंदन. हांव खरोखरूच म्हणजे म्हाका मना पासून खूब बरें दिसलें म्हणून हांव येवन सुदर्शन आनी ताच्या पुराय टिमीचे कॉंग्रॅच्युलेट केलो. सुदर्शन यांची आर्ट आहेत ती ते अट्रॅक्शन्स असतात आणि त्यांनी तुमची भेट घेतली होती आणि गोव्यातही काम करायची त्यांनी इच्छा व्यक्त केली. तर त्याच्या सुदर्शन पटनायक हे पद्मश्री पुरस्कार विजेते आसात. ताणें म्हाजी पर्सनली भेट घेतल्या. ओरिसा सारकेल्या ठिकाणी ताजे ह्या आर्टाचे स्कूल चलयता. ताच्यांनी गोंयांत अशा पद्दतीचे स्कूल्स चलोवपाची इच्छा दर्शयल्या. जर इन फ्युचर आमी पळयता की अशा पद्दतीच्या हाका आमी प्रोग्राम्स किंवा अशा पद्दतीचे म्हणजे जाका मिड टर्म स्कूल जाका आमी म्हणटा हेंय बी ताज्या इंट्रस्टान इन फ्युचर लागले जाल्यार आमच्या गोंयांत सुरू करूं येता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.